टाळ मृदुंगाचो गजर आणि श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत श्री रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेच्या विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक वाट धरल्या। बेरेस्तारा सकाळी गांवकर वाडो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीचे आशीर्वाद घेऊन या वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक पायवारीक सुरुवात केली। पायवारीक सुरुवात करताना देवस्थान समितीच्या वांगड्यांनी वारकऱ्यांक परबी दिली। आषाढी एकादशीक पंढरपुरात चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्तांच्या मेळ्यांत हे वारकरी वांटेकार जातले। या वारकऱ्यांमदीं बायलांचोय आस्पाव आसा। रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था गोमंतक हे संस्थेचो संस्थापक अध्यक्ष। आयज आमची पहिली आषाढी एकादशी सातीक पायवारी बिचोली गांवकरवाडा शांतादुर्गा मंदिरांसून आयज आमी देवीचो आशीर्वाद घेवन आयज आमी सुरवात करता हांगासून। जवळ जवळ 13 दिसांचो हो प्रवास आमी देवीच्या आशिर्वादान आमी पंढरपुराक वतली घेवन आणि थंय आमी 27 तारखेर पावतको आमी चंद्रभागेन स्नान करून चंद्रभागेचें दर्शन घेवन विठ्ठलाचें दर्शन घेवन आमी आमच्या जो आमी थंय हॉल केला त्या हॉलार रावतले आणि 29 तारखेक आमी आषाढी एकादशी करून 30 तारखेक आमी परतीच्या मार्गान येतले। आयज सांगपाक आमकां व्हडी दिसता की रामकृष्ण हरी वारकरी संस्था गोमंतक ही आमची पहिली आध्यात्मिक धार्मिक कला व सांस्कृतिक संस्था तालुका डिचोली गोवा आणि ताचो नंबर जावन आसा 42 गोवा 2023 अशी ही संस्था आयज आमी ह्या डिचोलीसून तालुक्यासून आमच्या ह्या शांतादुर्गा देवळा कडसून आमी सुरू करता वारी म्हणजे आमचो हो केंद्रबिंदू हे संस्थेचो आसा। आणि ही संस्था उबी करपाक आमच्या सहकार्यान म्हाका भरपूर त्यांना प्रोत्साहन दिले की बाबा वीर नावे केन्ना तूं करता ही संस्था उबी करता तेन्ना ही संस्था आयज हांवें कशी करून आमी आयज ही संस्था उबी केल्या ही आमकां तमाम गोमंतका खातीर। आणि हे संस्थेन अशें आहा की आध्यात्मिकाचेर चड भर आहा, धार्मिकाचेर चड भर आहा आणि कला व संस्कृतीक गोमंतक नांव दिवपा हेज्या फाटल्यान कारण की गोवा हे आमी आयकता की गोवा हे पुर्तुगेज कोणी नांव दवरलेलें म्हणून सांगपाचें म्हटल्यार आमकां गोमंतक हे आमचे खरे गोमंतक आमी खरे गोमंतकी म्हणून गोमंतकाचें सुद्दां हे नांव अशें याद उरची म्हणून अशें आमी ह्या रामकृष्ण हरी वारकरी संस्थेक आमी हे गोमंतक फुडें नांव घेवपाक आमी हाडलेलें आहा। हांव पयलेच फावट पंढरपूरचे वारेक वचपाक भायर सरला आनी अशी खूब उमेदशी दिसता म्हाका की आमी पंढरपुराक वयता अशें। हांवें आयकलेले लोक वारयेक वयता पूण केन्ना अशें वचोंक नासलें, केन्ना अनुभव नासलो म्हाका। आतां पयलेच फावट वचपाक भायर सरला। देवान बरे भशेन आयुश्य दिवचें, चलपाक आमकां सगळ्यांक आमचो जो ग्रूप आसा रामकृष्ण हरी तांकां सगळ्यांक ताकद दिवची। विठ्ठवान रखुमाईन आमकां राखचें, देव बरें करूं।